सोम्या भक्तीना मी जमल्या भेटोच्या कामकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुकाच तूं दिता जिविताक आनंदा दोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुका दैवीक वरदान. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळा मोगाच्या पोवणे दिता माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भाव भयणीक भक्तिकांकी मोगाचो स्वागत. हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर तुमच्या सर गरजां खातीर ते सामा खातीर भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमी घेवन आयलेली सर ते सामा सांजुता देव बाबा लागीं उबारून दी आनी तुमकां मागलेले सगळे फावो जावं दी म्हणा विशेश करून ह्या संदर्भार मागता. हेच्या दिसा विशेष करून मागता काम नासलेल्यांक बरें काम मेळचें पासत आमी मागता. सर्वेस्पर देव हर एकल्यांक बरीं कामां फावो करून दी आनी दिसपडतो ग्रास सोडूंक आदार करपा फावो जावं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार मागता आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजां खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार आज प्रती रितीन अर्गांते वसत मीस भेटयता फाबी जेस मेंडोन सदवा खातर 40 वर्सांचे संतोष बरीच काजरी जिवीत फावो केल्ल्याक देवा अर्गामी स्थितात ग्रेगरी आनी लिली सिक्वेरा आनी गुटाम निड्डोजी अर्गामी स्थिता रोशन सराव आनी गुटाम संकल करिया जर्गी कट्टे जे कोणा मागता बसेला उड आस कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो देवाचे उतरायचे दिसा सांगता जो कोण म्हाका वळखता म्हज्या बापाक वळखता. कोण म्हजें उतर पाळता तो म्हज्या बापाचें उतरी पाळता. कोण म्हाका सतमानता तो म्हज्या बापाक सतमानता. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापाचें ही वचोंक जायना म्हणल्यार जेजूचीं उतरां. जेजू कोण म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. जेजू कितें म्हणल्यार आमी जाणा सांगूंक जाय आनी जेजू कितें करता म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. हें समजलें जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक जाता आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत दादोसकाय फावो जाता. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमकां इतली प्रायज जाली इतली आमची जिवीत आमी ह्या संवसारांत सरलां जाल्यार आमकां जेजू कोण म्हणलें सत आजुनूय आमची जाणा जावंक ना. ह्या मुखांतर आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावन बगसाण्या मागोन म्हणया सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मगळ सोम्या तुजें उतर तूं कोण म्हूण आमकां उगडापें करता पूण तें उतर आमी वाचूंक चलवल्या आमकां पुरसत ना जाली. ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्लें आसा. पश्चात्तापान बगसाण हें मगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया
जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्या बापाचो मोग करता आनी हांव कोणाचो मोग करता तशेंच तुमी हेरांचो मोग करूंक जाय. जशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावूंक जाय. हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. खंय म्हज्या मोगाच्या सुमया आमी हे जाणां आसूं न्ही आमी हेरांचो मोग करून सुखोन पडल्या. आमच्या रागा वरवीं आमच्या मसरा वरवीं आमच्या जिद्दा वरवीं आमच्या वायट चिंतना वरवीं आमच्या वायट उतरां वरवीं हेरांची मनां काळजां दुखयल्यान ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बक्षणे मोगण म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या ईसा सुसारी सुविस्पुरा देवा सरलिचाराया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवा पासून आमी तुका वागणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या इतल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तूं संसाराची पाप काडटा आमची राखूळ कर. बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया एगडी बुरदोळे दांबिया. आज पवित्र सभा बगीन फिलीप आनी जाकोब धर्मदूतांची परब आचरण करता. जाकोबाचे आनी धर्मदूत फिलिपाच्या त्या पावलांनी सोलोवंक कोरो बाबार्थ जिवंक तुमी आमकां आदार दिवन दी म्हण मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ कनवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वारयले त्या तुज्या धर्मदूतां भगवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब संभ्रमता. तांच्या मागण्या कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुना जिवंतपणांत आमकां वांटो दी. अशें तुका रूप रूप पळोवन सासनाक दादोशी जावंक आमकां फोव कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या
तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारान जोडतल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिल्लो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मौन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. सगळ्या संसाराक विस्तारला. अंतरण देवाची महिमा वर्णिता, मळप ताच्या हातांचो वावर परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे राती ही खबर कळयत आसा. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला. सप्तना उतरना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला. Alleluia कव्या सौम्या करचेया, ताच्या पवित्र नावा ओगळे कुसाऱ्या. Alleluia गावया सौम्या करचेया, ताच्या पवित्र नावा ओगळे कुसाऱ्या. हांव वाट सताने जिवेत म्हणटा सोमी. पिलिपा कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. Alleluia गावया सौम्या करचेया, ताच्या पवित्र नावा ओगळे कुसाऱ्या. Alleluia गावया सौम्या करचेया, ताच्या पवित्र नावा ओगळे कुसाऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवान सुवाम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशू. त्या वेळी जेजून तोमासाक जाप दिली, हांव वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तोळपिली तांचे लगे म्हळें, सुम्या आमकां बाप दाखय.
तितल्यान सामको पुरो जेजू ताका म्हणलो पिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मो जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजें सवें आसा हें तूं सत मानिनाय हांव तुमच्या लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेस्तकी साव उलयना बापूस म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां ती तुमी सत माना न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण तुमी सत माना सत सांग तुमकां सांगता कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां ती कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्या वर्तीं कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्या म्हजे नांवी तुमी कितें विसरल्यार तें हांव तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तशेंच सांजूदाच्या भक्तिकानो जो हांवच्या वांजेलांत जेजू तवळ तवळ जेजून सांगचें आसा हांव आनी बाप एकच कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला कोण म्हाका सत मानता तो बापाकी सत मानता कोण म्हाका पाती येता म्हाका दडलेल्याकी पाती येता कोण म्हजी उतरां आयकता तो म्हज्या बापाची उतरां आयकता हांव आनी बाप एकच देखून म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंकूच जायना म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना पळया आमकां एक आशा आसा मेल्या उपरांत खंय वचोचें म्हूण आशा आसा हा खंय सर्गाक सर्गाक गे पोंडाक हा पोंडाक गे सर्गाक सर्गाक वचोंक पळय गी कितलीं जाणां सर्गा वचोचें म्हूण आशा येतात इतलीं ती आं वेरी गूड कितलीं जाणां पोंडा वचोचें म्हूण आशा येतात कोणी ना मस्त जाणां आतां तुगलो ना कळ्ळें गी तांकां पोंडाक येनाका सर्गाक येनाका हांगात रावया म्हूण हांगात रावंक जायना थोडे दीस रावयेत आमी थोडे दीस तेंगी भलायकी बरी आसता मसो रावयेत मागीर रावंक जाता मागीर आमी जड जाता दांत गेले जाल्यार दोळ्यान दिश्टी ना जाली जाल्यार हात पांय चलना जाल्यार न्ही गे आमी जड जाता प्राय जाली जाल्यार आमी जड जाता दुयेच्या घरा आवय आयली जाल्यार मम्मी कितलो दीस आसताय मागीर केदळे वेताय मम्मी म्हणटात न्ही गे सुनो पुताच्या घरा माई पुताच्या घरा आयली जाल्यार सुनी सारता मम्मी कितले तेंप आसा खंय घरा मागीर देरागेर केदळे येता खंय पुती सारता कितलो तेंप आसाय मम्मी म्हळ्यार आमी जड जाता हर एकल्यांक जड जाता आमी आमकां कोण वचूं मागीर नाकात भुमीक बारा नाके खारा सिताक खार भुमीक बार म्हणले बरी आमी जाता देखून लास्ट आमी कितें करता देवा आमकां मरण धाड म्हूण मागता कित्याक म्हळ्यार आमचे पांय चलनात दोळे दिसनात कळ्ळें गी तोंडांत दांत नात उलोवंक येना कस जाता आमकां जेवंक जायना खावंक जायना पिडा आसा ह्या संदर्भार सुनेचे दुयेचे पुताचे नातरांचे अंकणे आयकूंक आमकां नाका देखून आमी मागता देवा लागीं देवा आमकां मरण धाड आमी मरोंक अशें येता पळया आमी मरोंक अशें येता आमकां पोंडाक वचोंक नाका आमकां सर्गा वचोंक जाय म्हूण मागता आमी देखून आमी मिसाक येता आराधन करता नवेन करता शर्माव आयकता देवाचें उतर आयकता वाचता आमी तयाराय करता खंय वचोंक सर्गेक वचोंक असो शेवट आमचो आनी आमी बापाशी वचोवचें जाल्यार
जेजू म्हणटा कितें मुजे मारिफात गेल्या शिवाय की मुजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाची वचोंक जायना डायरेक्ट वचोंक जायना RTO ऑफिसाक गेल्यार डायरेक्ट RTO मेळोंक जाता मेळना तो ब्रोकरान तरून तोसोचे कितें म्हळ्यार ब्रोकराक 100 रुपया आनी 200 रुपया दिवन गांवान गांवान गेल्यार मात डायरेक्ट देखून RTO ऑफिस येतना भायर मस्त ब्रोकर आसात ब्रोकर देखून थंयसर RTO ऑफिस म्हणटा ऑफिसर तुमी मुजे लागीं येवंक आसा जाल्यार ब्रोकरा शिवाय गेल्या शिवाय मुजे लागीं येवंक जायना म्हणटात व्हडल्या व्हडल्या मनशां मेळोंक आसा जाल्यार आमी डायरेक्ट वचून मेळोंक जाता जायना कोणा म्हणी वळख आशिल्ल्या इन्फ्लुयन्स आशिल्ल्या मनशां उरय जाय ताचे मारिफात वचत जाय आनी सर्गीच्या राजाक आमकां डायरेक्ट वचोंक जायना जेजू म्हणटा तुमी मुजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी सर्गी वचोंक जायना कळ्ळें व्हडलें ऊंच माळयेचें बिल्डींग आसा म्हणजे त्या ताका मेटानांत लिफ्ट मात्र आसा लिफ्ट म्हणटा तुमी मुजे मारिफात गेल्या शिवाय मात्र वयल्या माळये वचोंक शकतल्यात ना जाल्यार सकयल रावचें वयर पळयचें न्ही गे आमच्या घरा आदीं माळये आसताली न्ही नळ्यांची घरां वयर माळी रुखाची माळी आसताली गो ते ताका रुखाची एक कालें आसतालें निसण म्हणटा निसण ताचें सोडचें वयर न्ही गे मागीर वोंटीर वयर बायल्यान सडचें फाक्या सडचें जाल्यार देळें आसलें देळ्यार सडचें न्ही गे खंयचें वाशाचें देळें निसण रुखाची देळें वाशाची मागीर कांय थोडे पानां कुंडतलीं आसलीं जाल्यार पानां कुंडचीं तांकां देळी म्हणटा देळी गोत्या देळी म्हळ्यार कालें देळी वाशाचीत हें देळें ताका 2 पाय आसताले पाय गोत्या अशें तिगो पाय दिवन अशें रावोवचें देळी आड पडनातली त्या देळयेचेर रावून पानां कुंडचीं फाटल्यान एक कितें आसतलें फाटल्यान एक मोडलासो कितें म्हणटात ताका मोडलासो एक ताका काय म्हणटात तोटो मोडलासो तोटो आसतालो त्या तोट्यांत पानां घालतालीं कुंडून देळयेचेर उबा रावन तशेंच माडाचेर वा तळट्याचेर सोडोवंक आसा जाल्यार देळो बांदताले देळो बांदून सळट्यार वचून सूर कापताले देळो देळी देळें निसण ह्या 4 संगती 4 नमुनेच्यो आनी ह्यो नान जाल्यार आमकां सोडोवंक जायनातलें आनी तो देळो म्हणटा ती देळी म्हणटा आनी तें देळें म्हणटा वा निसण म्हणटा मुजे मारिफात गेल्या शिवाय तुमी वयर सोडोवंक शकनात स्वस्थ वयर सोडोवंक तुमी शकनात स्वस्थ आनी आज जेजू म्हणटा तुमी मुजे मारिफात गेल्या शिवाय सर्गीच्या राजाक वचोंक शकनात बापाक तुमी पळोवंक शकनात तर जेजू मारिफात गेल्या शिवाय म्हळ्यार जेजू कोण जेजू देवान धाडलेलो म्हणजे जेजू देवाचो पूत जेजू देवूस आपुणूच मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हाका पळयल्यार बापा पळयतात तुमी म्हजें मात्र आयकल्यार बापा आयकतात तुमी हांवें केल्ले बरी करशात जाल्यार बापान केल्ले बरी तुमी करतात आनी हांव आनी बाप एकच देखून तो म्हणटा तुमी म्हज्या बापा बरी जायचे बाबा बरी जाय पवित्र जायचे अपुट्ट जायचे तुमी कांयच आयबू नातलेले जायचे देखून तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सत्माना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां देखून ह्या जेजूक आमी वळखूंक जाय जेजूक आमी पातयेवंक जाय जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा हांव कोण म्हूण सांगता तुमकां हांव जावन आसा वाट कसली वाट सर्गीची वाट आनी ह्या वाटेन कितें आटापता सत आटापता सत देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत सताच्या वाटेन तुमी चलशात जाल्यार जिवीत जरतल्यात सताच्या वाटेन देखून जेजू सता खातीर रावलो सता खातीर शास्त्र्यांचें असत फरिजावांचें असत आनीत साधुसवाची खमीर हे सगळे ताणें खंडन केलें सता खातीर रावलो सत देखून सता खातीर रावल्ल्यांक कितें मेळटा सत म्हळ्यार कितें म्हळें विचारलें कोणें पिलात सत कितें म्हण नेणा आसलो ताका पोटी मात पोटी आतां आधुनीक काळार थोडे सरकारी अधिकारी वा थोडे राजकीय फुडारी आसात
तांकां सत म्हळ्यार खान गोतना फटूत पटी वयर पटी मार पोट आसलें सतत करचें तेत्त आसता सो वो आसलो पिलात देखून तो जेजू लागीं विचारता सत म्हळ्यार कितें सत हांव नेना सत म्हळ्यार जेजूस सत म्हळ्यार जेजूस सत आनी सत पिलात नेणा आसलो देखून तो विचारता सत म्हळ्यार कितें आनी जेजू म्हणटा सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम त्या पासत हांव संवसाराक आयिल्लो सता खातीर तो जियेता हर एक मनीस म्हजो पाटलावदार जातलो सता खातीर सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम म्हणटा जेजू देखून सत म्हळ्यार जेजू देखून जेजू म्हणटा सतान तुमी जियेता जाल्यार म्हजो पाटलावदो तुमी जाशे जाल्यार तुमकां कश्ट मेळूंक दोगदोणी सोसूंक मेळटलेस कोण पळय सतान नितीन जियेता तांकां कश्ट दगदणी आसात ताचे विशयान नाका जाल्यार उलयतातच गडपां करतातच आड उलयतातच आनी हें सगळें तुमकां सोसूंक मेळ्ळ्यार तुमी संतोश पावा कित्याक म्हळ्यार तुमी सताक रुजवा दितात म्हूण जालें तुमी सताक साक्ष दितात म्हूण जालें कळ्ळें गे देखून तुमी सता खातीर जिवंक जाय सताची भुरगीं तुमी जावंक जाय सत जावन आसा जेजू आनी देखून क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा आमी म्हणटा महाप्रार्थनांत सोम्याचें राज्य ताचें राज्य सताचें ताचें राज्य नितीचें आनी ताचें राज्य मोगाचें आनी स्वस्थकायेचें देखून सोम्याचें राज्य सताचें राज्य सत म्हणो आमी सोमी म्हणो आमी जाणां जावंक जाय पूण पिलातान एक विचारलें सवाल तो पिलिपान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय तितलेंच पुरो जेजून कितें म्हळें म्हज्या मारिफांत गेल्या शिवाय तुमी बापाचें वचोंक जायना देखून पिलीप कितें म्हणटा म्हळ्यार सोम्या म्हाका तुयी नाका तुजी वाटी नाका म्हाका डायरेक्ट बाप दाखय तितलें पुरो म्हणालो जेजूक राग येयलो हांगासर जेजू बेजार जालें पळया 3 वर्सां जेजू सांगात आसून जेजू कोण म्हणलें सत पिलीप नेणा आसलो पळोवन जेजूक बेजार जाता आनी म्हणटा पिलिपा 3 वर्सां म्हजे सवय आसून तुका हांव कोण म्हूण कळ्ळें ना मू हांव कोण म्हूण कळनासतना तुवें म्हाका बाप दाखय म्हूण म्हणचें कशें आमकां कितली प्रायज जाली म्हाका 5.5 जाली तुमकां कितली जाली कितली जावं दीत पूण तुमकां इतली प्रायज जाली जेजू कोण म्हूण गोत्ता गी पदऱ्या भायर सांगिल्लें बरी पदऱ्या भायर सांगलां तस तुगे तुज्या जिवितांत जेजू कोण म्हूण गोत्ता गी पदऱ्या भायर सांगलां जेजू म्हळ्यार सतकें पदऱ्या भायर सांगलां जेजू म्हळ्यार वैजकें पदऱ्या भायर सांगलां जेजू म्हळ्यार मोगकें जेजू म्हळ्यार सेवाकें वय पुरा करेक्ट पदऱ्या भायर सांगिल्लें करेक्ट पुरा पूण तुका जेजू कोण मू तितलीं वर्सां तुवें जेजूची सेवा केल्याय जेजू कडेन मागणें केलाय जेजू कडेन उलयलाय जेजूक तुवें परगट केलाय पूण जेजू कोण तुज्या जिवितांत पिलिपाक सांगलेलें सवाल जेजू म्हणत की पिलिपा 5.5 वर्सां म्हजे फाटलाव करना अजुनी हांव कोण म्हूण तूं नेनाय मू कसली दुर्ग जातली तुजी सांगा एकलो मनीस परगांवांत काम करतालो गे कळ्ळें क्रिस्तांवचो कॅथोलीक मनीस काम करतालो परगांवांत ताका ताचे थोडे फ्रेंड्स आसले क्रिस्तांव न्हय आसलेले एक दीस रजा आसलेल्या वेळार तांणी उलयतना जेजू विशयान तांच्या धर्मा विशयान डिस्कस करचें तांच्या धर्मा विशयान डिस्कस करतना थोडे वाद विवाद उठताले म्हजो धर्म बरो म्हजो बरो तो बरो हो बरो म्हूण एक दीस तांणी एक चॅलेंज मारलें बेट्ट मारलें हांव म्हज्या धर्मा विशयान सांगता तुवें तुज्या धर्मा विशयान सांगिचें कोण जिखता ताणें कोण सलवता ताणें ताचो धर्म सांडून जिखलेलो धर्म आपणायचे कळ्ळें एक चॅलेंज तातूंत वय कॅथोलीक एकलो मनीस आसलो आनी उरलें आसलें जालें एक दीस आयलो ह्या मनशान चिंतलें कॅथोलिकान चिंतलें
आपूण जेजू विशयां बरें जाणा, जेजू विशयां सगळें जाणा म्हूण चिंतलें आनी पंथावन स्विकार केलें आनी पंथावन स्टार्ट जालें. पूण ह्या मनशाक जेजू विशयान कांयच कळीत ना. जेजू कोण? जेजू देवाचो पूत सोडल्यार, आमच्या बापा सोडल्यार, नामार मरी सोडल्यार ह्या मनशाक जेजू विशयांत गुंड कितेंय कळीत ना. जेजूचो खरो अनुभव ना, जेजूचे पर्सनल टच ना, जेजूचे पर्सनल एक्सपिरियन्स ना. देखून पंथावन चलवलो आनी हाचो धर्म ताका सोडिचे पडलो आनी तांचो धर्म ताणें स्विकार करचे पडलो आनी आतां त्या धर्मान तो आसा. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, कित्याक नतानायलाक म्हणजे फिलिप्पाक तशेंच घडलें. 3 वर्सां जेजू सवाय आसून जेजू कोण म्हणलें सत तो जाणा जावंक ना. आमी पवित्र स्नाना वेळार इगर्जेक आमकां हाडटात न्ही गे, आमी येताय एडल्ट बाप्टिजम जाल्यार मात्र आमकां येता, ना जाल्यार आमकां सदावत 40 दीस भरलें सांगासर हाडटात, उखलून हाडटात. ताच्या उपरांत भुरग्याक ओल लावन फाटीन गेल्या उपरांत मागीर ताका हाडचें कुमगाराच्या वेळार दोतोरनीक, मागीर काजाराच्या दोतोरनीक येवचें, मागीर लास्ट ताका उखलून हाडचें हांगासर. पवित्रंबाच्या सुवाते हांव येता डुम वचून. पूण ह्या मोदें ताच्या सगळ्या जिवितांत जेजू कोण म्हणलें सत तो जाणा जाला. सांगा म्हाका, काजाराचें दोतन करतना कांय दोतोन नेना आमकां. जेजू कोण म्हणल्यार जेजू 3 दिसो दुसरो जण. जेजू कोण? तो देवाचो पूत. कितें जायचें तुका? म्हाका कांय नाका, म्हाका लग्न जाल्यार जालें, जेजू कालय जावना, म्हाका कितें, म्हाका हे सक्रामेंत दिया तुमी. दोतोन आखेर करी, आखेर करप नाका, तांकां फकत काजर मात्र, सक्रामेंत तो मात्र. जेजू कांय नाका. जेजू थंय एक पर्सनल संबंद, जेजू एक सत, जेजू एक वाट, जेजू एक जिवीत म्हूण आमी जाणा जायना जाल्यार देवाचें उतर जेजू विशयान कितें सांगता तें आमी नेणा जायना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत अंधकारान भरलेलें, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें जिवीत व्यर्थ. तुवें सरलेलीं ती 40 आनी 5 वर्सां क्रिस्ती जिविताची व्यर्थ व्यर्थ. आमकां आज भुरग्यांक विचारा जेजू कोण म्हणून, तरणाट्यांक विचारा कोणून तूं कळना. खाली आमच्या बापान नामार मरी सांगता सोडल्यार आनी कांय तरी उबी दोतोनीन कांय तरी आसलेलें सांगता सोडल्यार उरलें कांयच जेजू विशयान नेना. पूण इवा जाण उरल्या विशयान विचारा गी भुरग्यांक. गुत्तू ना जाल्यार गुगलान तसो सोदून काडटात, गुगला विशयान हें कितें तें कितें हें कितें म्हणून बरें सोदून काडटात गुगलांत. गुत्तू ना तुले संगती. पूण जेजू विशयान कितलें गुगलान सोदून काडलां. जेजू कोण म्हणलें सत कित्याक आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करना. जेजू कितें म्हणलें सत कित्याक आमी सोदून काडिना. पर्सनल इंट्रेस्ट दवरना, पर्सनल आसक्त दवरना, वैयक्तीक आसक्त दवरना आमी कित्याक जेजूचो मोग करूंक शकना. आमी घरांत आवय बापायन आमरी म्हणया रे तेर्स म्हणया रे म्हणून सांगून तेर्स सुरू केल्यार मात्र धांवन येता तेर्स म्हणूंक. पूण कित्याक आजो कित्याक नात पूत वा दू मम्मे आज तेर्स म्हणया म्हणून सुरू करनात. कित्याक म्हळ्यार जेजूची गरज आसा म्हूण तांकां भोगना. केदाळ तांकां जेजूची गरज भोगची. कांय समस्या जाले, लव जालो, लव फेलियर जालें, वा इंटरव्यू जाली, काम मेळोंक ना, वा बरें काम आसलें विजा गेली, तवळ मात्र जेजूचो उडास येवचो धांवन येता जेजूच्या पांयां म्हणा म्हाका एक काम मेळशें मागा फादर, म्हजो लव उरोशें मागा फादर, म्हजें खाजर बरें जायशें मागा फादर म्हणून धांवन येतात. पूण ना जाल्यार जेजूचो मोग, जेजू कोण म्हणलें सत जाणा जावंक कितलीं जाणां पेसाडटात म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. ना जाल्यार थंयसरल्यान जेजू म्हणटलो फिलिप्पा इतलीं वर्सां म्हजे सवय आसून तूं कोण, हांव कोण म्हूण तूं नेणा जालोय मो. व्यर्थच व्यर्थ, सगळें जिवीत तुजें व्यर्थ म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आमी ओळखूंक जाय. देखून सांत पावल म्हणटा आमी उजवाडाचीं भुरगीं, अंधकाराचीं न्ही. आमी उजवाडाची. जेजू उजवाड पास्कांची वात थंय पडून आसा पळया. जेजू उजवाड, जेजू सत,
कितेंच लिपोन दवरलेलें तें उरना, तें उजवाडाक येतलेंच जेजू जावन आसा उजवाड. देखून आमी उजवाडाचीं भुरगीं, आमी 7 जाणां जावंक जाय, 7 जाणां जावंक जाय, फटीचीं भुरगीं आमी जावची न्हय. जेजू सत, वाट आनी जिवीत आमी जोडिचे जाल्यार सताच्या वाटेन चलूंक जाय. देवाचें उतर सत सांगता, सत आनी तें आमी पातयेवंक जाय. देवाचें उतर सांगता जेजू देवाचो पूत, जेजू जावन आसा सेवा, जेजू जावन आसा मोग, जेजू जावन आसा सत. देखून जेजू कितें म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हाका धाडलेलो मोग करता. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय. खंय 2 वा 3 म्हज्या नांवी आसात थंयसर हांव तुमच्या मदें आसा. जे एक कोप म्हजो पाटलावदार म्हणून एक कोप शेळें उदक तुमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुकोसो ना. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणिल्लो म्हाका तुमी पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें, हांव बंदीन आसलो तुमी म्हजी भेट केली. केदाळा सोम्या, पळया हांगासर पळया, केदाळा सोम्या. आनी जेजू कितें म्हणटा, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तें म्हाका तुमी केलें. तर जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू कश्ट तोलो सेवक, जेजू कश्ट तोलो पिडेस्त, जेजू विविध समस्या बली जाल्लो एक सेवक. आनी हें आमी वळखूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तें सत आमी जाणां जावंक जाय. देखून क्रिस्मसाच्या काळार आमी गांवचें हें गीत आसा. कितें? जेजू खंय मेळ्ळो? ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोरयेचो, रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो, कश्टतेल्या मनशाच्या काळजान तो मेळ्ळो, रस्त्या देगेर वळवळतेल्या त्या भुरग्यांतय मेळ्ळो, पिडेस्तांतय मेळ्ळो. आनी तो जेजू आमकां सदांच मेळोंक आशेता. आनी ह्या जेजूक आमी वळखूंक जाय. आनी हें जावन आसा सत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ह्या सतांत आमी जियेता जाल्यार खंडीत जेजू म्हणटलो शाबासकी. कितेंय तुमी मागा आनी तुमी घेतल्यात, कितेंय मागा तुमी घेतल्यात. मागचें पयलें जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणां जावंक जाय. जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणां जायना जाल्यार मागचें व्यर्थ. देखून हांव मागना, पाद्र्या पाडें सांगता मागोंक. देखून पाद्र्या पार मागलेलें मेळटा म्हणून तूं म्हणशी जाल्यार जर तर तूं जेजूक नेणाय आनी तूं पाद्र्या पाडें सांगताय आनी पाद्र्या तुज्या बसून मागता, देव पाद्र्या पा मात दिता सोडल्यार तुका दिना. कित्याक दिना म्हळ्यार तुवें सोम्याक जाणा जावचे प्रयत्न करूंक नाय. तूं सोम्याक बायपास करताय जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजून पिलिपा सांगलें उतर तो आज म्हाकाय सांगता. तसले उतराक आयकूंक आमी आसूय नजो बगार म्हणून जाय. तोमासा पातयलोय आनी तूं व्हरतो जातलोय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही चित्त मतीन दवरया. हे खरें क्रिस्ती जिवीत, बाबार्थाचें जिवीत, सताचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत. सोम्याक कोण म्हणलें तें जाणा जावचें जिवीत आमचें ती रुतां जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. जग तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रत्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजा मोना ओपून दिता आमची लाड कामा सुफळ कर म्हण मागता. आमची ल्हान व्हड कामा सुफळ कर म्हण मागता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानतात असलें जावं म्हण मागा ती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवन फिलीप आनी जाकोबांचे परबेच्या समयार आमी तुका भेटयता तेणी तूं देन स्विकार कर. कस्ता दगदांक सांपडल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिण तूं केदींच सांडिनाय पण भाग्यवान धर्मदता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुझ्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय आणि तुझ्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवेत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांना भयणीनो तुमी घालया. जेजू कोण म्हणलें सत जेजू आमकां उडापें करता. तो जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. आमचें जिवीत सताचें वटेन सोमकूंक कुडी रक्ताची ससाई करपा विशेश करून मागया. जेजू म्हणटात तुमी कितेंय मागा घेतल्यात. ही पवित्र घडी ह्या घडये कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता. बापा खरोच सुद्दां पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांचो सोंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळ्यान तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर राखता. तुझे पुन जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येड्या सौम्या जेसू आमी अत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत सोडून आनी सोडूनची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां तुजे इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वंजूचे बागे वंदरम दोता बागे वंजूता देव बागे पिलीप आनी जॅकोब आनी सर्व गाडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या जिवितांत जेजू कोण म्हणले 7 जाणां सांग देवा स्वादारणी करपा मागून सुमियान सगलेले मागणी बहुभक्तीपणी आमच्या हात बारून भक्तीन सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इसलेल्या आमकां शितां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमी सगळीं दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली समी जावन आसा सत आमी जाणा जायचे हे सताचो पटलाव करीत जाय हे सताचो मोग करीत जाय आनी सताची भुरगीं जायचे म्हूण उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका पवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. आश्रिता काळीस म्हजे
येण्याक तुझ्या राखून रावता दीस पडते मेळोंक मोगाक म्हज्या आशेता काळीज म्हजें स्वारी येण्याक तुझ्या राखून रावता दीस पडते मेळोंक मोगाक म्हज्या तुझ्या रक्तांत जेजू काळीज म्हजें कुर्सार तुझ्या म्हाका जोड इतलें सावें मागचें तानेलां तुझ्या रक्तांत जेजू काळीज म्हजें कुर्सार तुझ्या म्हाका सोड इतलें सावें मागचें एकवटों काळीज म्हजें तोडो करिनाका प्रार्थुया. भूमगळ बापा आमच्या देवा, आमी घेतल्या त्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदूता पिलिपांनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखूंक तुका वळखूंक आनी सासाचे जिवे जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगळ भाव बसया. मगळ भावानो भयणीनो, सांजुदाच्या पुणतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा भक्तीपणान व्हडा मोगान येमिसाच्या बलिदानां तुमी वांटेली जाल्यात. माध्यम मुखांतरी येमिसाच्या बलिदानां तुमी वांटेली जाल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाचे भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरां तशेंच 10:30 वरार नोवेनाची मिसां आसात. मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी ह्या वेळार विशेष भक्तिकां खातीर आमी मागता. विशेष रीण मागता. 12:30 भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या सगळ्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यां तुमकां मोगाच्या पोवणे आमी दिता. तशेंच हांगासर स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दियात. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, रेलिक्यो, कोंतां बिंतिन्यो इत्यादी आसात. आमच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक आनी जैय जोडूंक त्यो वस्तू आदार दितात. त्यो वापरूंक आनी जैय त्यो वंचावंक तुमकां आपोवणे दिता. दैवी वखदां आसात. गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडेक, भलायकी, भुरग्यां पिडेक, भलायकी संबंदी वखदां आनी दुखीचीं तेलां ऑफिसांत आसात. ती तुमी घेया आनी खंडीत ताचो फायदो तुमी भरपूर जोडूंक शकतल्यात. तुमची मिसां ते सावां ऑफिसांत दियात. थंयसर घेतात. ते सावां थंयसर पटी आसलेल्या पुणशेतान तुमी घालयत. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यां सुक्त मार्गदर्शन सगळे विशेष मागण्याची आमी मंडळ करता. हप्त्या मदीं तुमी येवयेत. केदळा येवयेत. फोन करना आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिवयेत. आमी संतोशान ते स्विकार करता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जिबले हुकूम घरात असली बरी कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा आनी खंडीत सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतात. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यांत प्रतिरितीन देवान केल्ल्या सहबऱ्यापणाक आदार दिवन कुमक केल्ल्या आनी आज कुंगडा मासाचें जेवण दिलां. नलिनाक्षी केंचनगेरे तेचो उपकार बावडटा. तशेंच रोजी गोन्जालीस 101 वर्सांच्या जल्मदीस संदर्भी अर्गां जावन मुंबय
तांचो ही मनपूर्वक उपकार बावडता देवाचे भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता हेचें जेवण तयार केल्लें सांजूद वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता गुरकाराचे प्रतिनिधीचेर समेस्त तांचेर भरपूर देवाची आशिर्वादां मागता भाऊ सैमन तुजो उपकार बावडता तशेंच कुमक केल्ल्या समेस्त तांचो उपकार बावडता प्रतिनिधीन हांगासर आतां जेवणां कुमक केल्ली नालिनाक्षी आसा मुखार येवन ही मानाची वात स्विकार करची रोजी कोण सर्वीस कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन ही वात स्विकार करची पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमच्या मागणें आयकता बगी उजवता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पसत विनंती करता सांजुता देव संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सर्गींची माय आमच्या मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सुवड पाव तुका आमी आमचे मागणें भेटयता तुका निधरून जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तका दिसा आमी उगडास करता बगे म्हणटात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबाती तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या खुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भवर्त उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवासोनी पेल्या सुकोरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजवता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बादू बारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हण आमी बरवसता ही तुज्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा तुका जावं मान तुका जावं गळाप सदां सर्वता आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरावन जल्म आसल्या बगे उजवता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्गापूण आयलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर्स अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्याचो तूं किरेतीचे रोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पतयेनी नायला देखन बसया मगळ भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी हांगासर ते सवां घालतात प्रतिनिधीन वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांतर तशेंच हांगासर तुमी बरोवन ते सवां घालतात आनी आमी तुमचे दास मागता आनी खंडी तुमकां जायते बरेपण फावो जाता देखून तुमी व्हडा संख्यान नव्यान हांगासर येतात हे संदर्भार जायते ते सवां आसात 17 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावं 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावं एकल्याक अथलेटीक स्पिडा गूण संपूर्ण रितीन गूण जावंक 13 जाणांक शिकूंक बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक एकल्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या पाटीच्या कडण्याची बरयेंची खुशीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या आवयक बरी भलायकी भूक आनी कुडी गठाई सदांच फावो जावंक दोगा बाबा आनी माया मोगान कुटुंबांत जियोंक बरी भलायकी तांकां फावो जावंक आंबाल पिणे पयस करूंक एका गोबायले मदें आसलेले मनस्ता पयस वसूंक समाधान संतोशान आनी जियोंक तेका जाणाच्या तकली पडापड आताब्यांची गांठी दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक 26 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक तेका जाणां रीण फारीक करून करपा मेळोवंक एकल्यान धरलेलें तें काम सगळें पंथा पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे ते रेकॉर्ड्स सगळे बेगीनच बऱ्यान जावंक एकल्याचे ऑफर लेटर बेगीन येवंक 11 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 14 जाणां बऱ्या कमाची विजा फावो जावंक 2 जाणांचे कोर्ट केस बऱ्यान तीर्मान जावंक एकल्या भुरग्यान आवय बापाय काळजोन चलोवंक 6 जाणां कुटुंबां शांती समाधानांनी माया मोग जियोंक 6 जाणां एग्जामान बरें मार्क्स काडून पास जावंक
एकल्याक युट्रस सिस्ट ऑपरेशन नासतना संपूर्ण रितीन गुण जावं, दोगा जाणांची रातीची बरी न्हीद पडोवं, दोगा जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावं, तेका जाणां गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गुण जावं, एकल्या सिगरेट वडची संवय सोडोवं, एकल्याक मागणें म्हणोवंक आनी मिसा वचोवंक उजवाड मेळोवंक, चौगा जाणां कॅन्सर पिडा गुण जावं, एकल्याक इंजिनियरिंगांत बरी सीट फावो जावंक, दोगा जाणांक गरसोन गेल्लो पूत घरा फाटी येवंक, तेका जाणां एलर्जी पिडा गुण जावं, तेका जाणां हाता पांयांची गांठी दुखी ती गुण जावं, एकल्याचे 8 ब्लॉक संपूर्ण गुण जावंक, तशेंच मारिया कॅस्टलिनो डिसोजा एका हार्ट प्रॉब्लेम तशेंच हर्निया आनी कुंकली आसा ती ऑपरेशन करूंक डॉक्टरान ताका सांगलां, तिका बरी भलायकी फावो जावंक मागो विनंती केल्या. तशेंच 54 जाणांनी विविध गरजांखातीर मागोवंक विनंती केल्या. हे सर्व तेसां पासून आनी आमी समेस्तांच्या तेसां पासून आमी मागया, जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास काडून तांचे पासून ती आमी मागया. आमच्या हात उबारया, सुरेस्परा देवाक निरंतर स्तुती करया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगलाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, ओगलाप जेजू, तुझे जेजू, आराधन जेजू. मगळ सुमिया सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका समर्पण दिता. आमच्या उल्याक पाळो दी सुमिया, आमच्या बाबाच्या आवाज तुझे खान मेळय, मागलेली सगळी मागणी फावो कर सुमिया. तुझे उदंड दयेन तुझ्या आशीर्वादांनी भर. सगळ्या भुरग्यांक इवसनाक तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी भर. जायते भुरग्यांक सरसा तुझ्या बेसावांनी तांकां भर सुमिया. तांकां मागलेले सगळे फावो कर. इवसनाक तुझ्या बेसावांनी भर. काम नसताना कस्तो नसतात त्या सगळ्या बरी कामां फावो कर. तांचो दिसपडटो ग्रास फावो कर. तुझ्या बेसावांनी भर. पिड्यान गुडा शिडा गुड कर सुमिया. बरी भलायकी दे, संतोष दे, समाधान दे, आशीर्वाद लाभय. तुझ्या बेसावांनी भर सुमिया. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाच्या मागणे मंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडना बसो बाबार्थ दंडोरां बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस धांवडाय. हे त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणार हांव तुका उलो मारता. अशा सणल्या बरोवसूचे घेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हणजे जिणेचे कांटे कुंडे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. हे वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समयाचे तुजें महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं. आमेन. बगे वचूता देवा उलय. कस अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरोती जावन आसच्या बगे वचूता देवा. आम्हा पासून जेजू लागी विनंती आमच्या बापसे बाबीस पसाई बायन फुडारांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावराण्यांत धाडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्रार्थीत आनी शांती समाधाना काडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती बगेन कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती सरिल्या समेस बाबार्थ आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर कुटीच्या क्रमोडण्याचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जेजू लागी विनंती प्रार्थुया. महिमे मद धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बगे उजुतात देवा तुवें जेजू समोग जायते वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय. पथकाचे निस्वार्थाचे वाटो सणून माये मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी गठाय दी. कस अडकडी मदें निराशेंत आनी गंदी बेजारांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी. अशें ह्या जिणयेच्या पैणान शबिद्यान सुमकोन सर्गे देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मगळ भाव भयणीनो एक घडी परदोळे तांपया आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. जायते बरेपण सांजूद आमरीफ आमच्या जिवितांत फावो जालां. जायते बरी भलायकी फावो जाल्या बरी कामां फावो जाल्या आनी भुरग्याचे देणें फावो जालां मागलेलो उपकार फावो जाला. हे सर बरेपणाचो उडास काडून आमी बरे रितीन दुनिया देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया. एकल्याक रिपोर्ट नॉर्मल आयलेल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याच्या गांभऱ्यान पंदाबा वयलेल्या खातीर एकल्याक रीण फारीक करूंक कुरपा फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक कुशीची सरेची तकलेची दुखूण जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर 7 जाणां बरें काम फावो केल्ल्या खातीर 2 जाणां सर अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्याचे दिल्ले पयशे पाटी मेळिल्ल्या खातीर तशेंच 20 आनी 9 जाणांनी मागलो उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिल्यान तांचे संगत आमची अर्गां आसात आमची आशा आसात सगळीं संगत आगोत
धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हात उबारया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलब तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगलब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू आमची मागणी ऐकून दयाळ्यान आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी बदलल्यापासून आमकां गुण केल्ल्यापासून समाधान दिल्ल्यापासून रक्त दिल्ल्यापासून मागलो उपकार फावो केल्ल्यापासून तुका मेरगां दिता सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलब तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बाबा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्या जिणेंत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका सर्गींचे बाबा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गोवळ्याच्या जतनायेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबा भाग्यवंतात देवाच्या मजतीन तुवें दुळस केल्ले आनी मुखार करूंक शिवयल्ल्या उपकारा पासत बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका बापा तुवें तुजे ते पातयेंतल्यान सुखन आसतना कुमोक केले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका बापा तुवें तुजे दैवी मोगान आमकां पातकांतून सुटका दिल्ल्याक दुवेळी मती उसवाड दिल्याक आनी कंदी दिवकीन आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका बापा तुज्या एकलेसियेनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देव सरार्थ थरयल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका दिता ह्या भगेव जाग्यार सांजुदा मुखांतर जायती आचापां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात एकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मरिफात आमी तुका आमी सर सांगाता मेळो सुमेन शिकलेल्या मागणे सांगाता म्हणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे येसलेल्या आमची ताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड मगर बाव भयणीनो आमच्या पिडेस बोंडो बसो देवा लागीं विस्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस चळू कर आयकमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नर्सां सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान थाळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुज्या मनेर रावत दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडयेत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सरते समाजारी कर सांदुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कुशी वयता ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसू मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तुंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा फोव ती जिणी संगाती व संगातीन मेळन आसतना कुस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीची तुजी दयाळ दिस घाल तांकां बरी जिणी संगाती व संगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवोवनचे तेणें फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें आशिल्ल्या सर काजरी जुळ्यांची बेर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करना तांचो कुटुंबां संतोश चडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसू कठीण दगीन वळवळच्या पृथ्वेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल बरो पावस दडोवन ती पृथ्वी थंड कर पिवच्याक जनवरांक मनशांक आनी सर्व कृषीक बेळ्याक होत असलें उदक आमकां फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसू बरी पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्द सेवेची बाळगां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कारसून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे काकूच दोळे आमचेर परती आनी ह्या बद्दल उपरांत तुजे कुशीचे सुद्दां पळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाळ हे दुलबी हांव मरये मुगाळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भावंडा पासून विशेश करून आमी मागया जे कोणा मागतना बसयला सूड आसकाडया तांच्या पासून मागया अंतुळणारा पिडेस्त आस्पत्रेंत आसत्या सर पिडेस्तांक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोव जावं दी म्हण आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्यातल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे कचकत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया
बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतेच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तोंच्या तुझ्या साकराने साकरणेचे दयाळ दिस घाल तुझे रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडेशनांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार, सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया बहुदयाळ सुम्या बाबतांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेनातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तून ज्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजून मनाबयत पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दित जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलो स्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट बस म्हणूडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. थोडी मिनटां बरोबर सक्रामेताचें आराधना करुया. पिडेस्तां बरी भलायकी समाधानांतलें समाधान आनी कितें कळनासतना मागलेलें फावो जावच्या बसूत थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार करसून आराधना करुया. सुमी आमकां आपणून दी गुण करून दी आपल्या अभ्यासांनी आमकां बरोवन दी म्हूण मागून सुमयाक आराधना करून ही गीत आमी गावया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका आराधना. बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. जेसुराया मोकळीसा करता स्तुती आराधना. जेसुराया मोकळीसा करता स्तुती आराधना. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार.
जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया हालेलुया शदला बलालंदला यलाला हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रज्ञा परक्लिता करता स्तुती आराधना. पवित्रज्ञा परक्लिता करता स्तुती आराधना. अज्ञान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. अज्ञान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया दुबारिया हालेलुया शदला बलाबलंदला हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो समय आमच्या मध्ये असा एवढ्या रोपार करोसा समजो समी तो आधार दिता कृपा दिता संग दिता बळ दिता समाधान दिता. हे सम्याक आराधन करूया सम्याची स्तुती करूया सम्याक वंदूया. आमचो समी भक्त देव तो. हालेलुया 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 हालेलुया. वर्गन तुका सम्याचे जोगला तुका सम्याचे जोरादान तुका सम्याचे हालेलुया 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 शदला बला बला तला याला येशू 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 आराधन में वर्गन के जोगला के जोगजे जोरादान येशू प्रेज यू जीसस लव यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया. Ergan tugas semian Yesus. Ergan tugas semian Yesus. Oglap tugas semian Yesus. Oglap tugas semian Studi Yesus. tugas semian Yesus. Studi tugas semian Aradan tugas semian Yesus. Aradan tugas semian. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. बसया आमी. मोगल भावानो भयणीनो जॅकोब आणि फिलिपाचे फेस्ताचरण करताना हेजे सुवार्तेंत आमी पळयलें. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय बापाच्यान वचोंक जायना. आनी फिलीप म्हणटा बापा सोम्या म्हाका बाप दाखय. बाप कोणाचो बाप? अब्रामाचो बाप इसाकाचो बाप जाकोबाचो बाप आमकां दाखय. आमी तेंत पळोवंक आशेता कित्याक तो वर्तो देव. त्या देवा भाय दुसरो देव आमकां ना. देखून जलत्या बोल्यांत म्हयजे लागीं म्हणलो तुज्या पांयाचें वणो काड तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. कोण तूं म्हणून म्हयजेन विचारलेल्या वेळार त्या देवान साप दिल्ली हांव तो देव अब्रामाचो हांव तो देव इजाकाचो हांव तो देव जाकोबाचो जिवंताचो देव हांव. देखून जेजू म्हणटा अब्रामाक आदांक रसचे आदी हांव आसलो. अब्रामाक हांवें पळयला. अब्रामाचो देव हांगासर आसा. ह्या देवाची स्तुती करचें वासबी. देखून किर्तन 117 म्हणटा. कितें म्हणटा किर्तन 117 साम 117 पृथ्वीच्या सर्व राष्ट्रांनो कितें म्हणटा पृथ्वीच्या सर्व राष्ट्रांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. कितें करा? सर्वेश्वराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. कितें? समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. हां सगळ्या पृथ्वेच्या लोकांक स्तुती करूंक तुमी किर्तनकार आमकां उलो दिता. देखून किर्तन 70 आनी 5 75 साम 75 कितें म्हणटा तुका अर्गां दिता हांव देवा
तुका अर्गां दिता हांव तुजें नांव उलो मारता हांव तुजी विस्मितां परगडता हांव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जिवंत जेजू अनुभव जोडलेलो थॉमास कितें म्हणटा, म्हज्या देवा म्हज्या सैबा. पळया, म्हज्या देवा म्हज्या सैबा. एक नवो अनुभव, नवो एक्सपिरियन्स आनी नवी स्तुती, नवी स्तुती. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा. देखून आमी पास्काच्या काळार आसा, इतल्या वर्सांत हांव सोम्याक आमी वळखता, हांव सोम्याक आमी जाणा जाता. हांव देखून आमी सोम्याची स्तुती करूंक आसा. उबी रावया आनी सोम्याच्या मनाक हें गीत आमी गावया. सर्वय आमी सोम्याक नांवाडुया. ताळयो पेटया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यां नियाळया, उपकार आमी ताचो बावडया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यां नियाळया, वर्तिताची कृत्यां नियाळया, उपकार आमी ताचो बावडया, उपकार आमी ताचो बावडया. सर लोकांनो, ताळयो पेटून रचणाराक नांवाडया. एक जावन आमी धन्य देवाक जय जयकार करुया. कित्याक देव तो बरो, रचणार करो. कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो, पोसणार करो. ताचेर आमी उल्हासया. सर लोकांनो, ताळयो पेटून रचणाराक नावाडया. एक जावन आमी धन्य देवा जय जयकार करुया. तो बरो, रचणार करो, ताका गावया. कित्याक देव तो बरो, रचणार करो, ताचे थंय आमी उल्हासया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यां नियाळया, उपकार आमी ताचो बावडया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, आमचो सोम्या आमच्या मध्ये आसा. गितां गावया, आमच्या रचणाराची स्तुती, आमच्या देवाची स्तुती काळजात करूया. सर्व आमी सोम्या नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यां नियाळया, उपकार आमी ताचो बावडया. हालेलुया हालेलुया आतोबा हालेलुया 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 आतोबा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 सदला बला बला तलैया ला 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 praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. अर्गान तुका सुमियान जेजू Organ tuka sumiyan Jesu. ओगलप तुका सुमियान जेजू Oglap tuka sumiyan स्तुति Jesu. तुका सुमियान जेजू Tuti tuka sumiyan आराधन तुका Jesu. सुमियान जेजू Aradhan tuka हालेलुया sumiyan. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बसया मुगल भावन भयणीनो एकडी भर सोम्या पळय आमी सोम्याचे दिश्ट घालया हे सोम्याचेर एक दिश्ट घाला बवर्ताची दिश्ट घाला बरवर्षाची दिश्ट घाला तुम्ही
तुमची पत्की सैम ओळखून घेया. इतली आमकां प्रायज जाली, इतली वर्सां सुमयाचो पाटलाव करता आमी, पण एक्चुअली सुमी म्हळ्यार कोण? हू इज द लॉर्ड फॉर मी, हू इज क्रायस्ट फॉर मी म्हळ्यार आमी आमकांच विचारया. जर तर आमी सुमयाक सोदची प्रयत्न करूंक ना जाल्यार, सुमयाक कोण म्हणून, सुमी कोण म्हणून सोदचे प्रयत्न आमी करूंक ना, फकत नामके वाचते म्हणले बरी आमी क्रिस्तीची जियेता जाल्यार सुमे लागची बोगसणे मागा. येवंकासच्या क्रोधांत बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगलां म्हणून स्नानीक जुवान विचारलेलें सदुसेवांक, फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक. येवंकासच्या क्रोधांत बाचाव जातल्यात म्हूण तुमकां कोणें सांगलां? सुमयाक वळखना तसलो हर एकलो देवाच्या क्रोधाक वळख जातलो. देखून जेजू आमकां एक अवकाश दिता, तुमची पातकी जिनीस सांडा, तुमची पातकी जिनीस सांडा, बरी खबर सतमाना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी दोळे धांपा, तुमचे पात वळखून घेवा. देवान आमकां जाणवाय दिल्या, शिकाप दिला, बुदवंतकाय दिल्या, आमकां सगळीं माध्यमां दिल्यांत, पूण जाल्यार ही सोम्याक सोदचे प्रयत्न करूंक ना. आमी तें सोदलां, हें सोदलां, हें सोदलां, सगळें सोदलां, सोमी कोण म्हणून सोदूंक आमी सकूंक ना. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड, बक्षीस सोम्या. संवसारा फाटल्यान धांवले आमी देवा पळोवंक अशें ना, पोंडा गोशोवंक अशें ना, आमी जिवंक अशें येता म्हूण चिंता. तें साध्य ना सोम्या. आमी पोंडा वेतले हांव, सर्गा वेतले हांव एम कोंडाक, पण जर तर आमी बरें करता तर खंडीत देवाचें मुखामळ पळोवंक शकतले म्हळ्यार सत तूं आमकां दिताय. सत जाणां जावंक, सत वळखूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागे. केल्ल्या पातकांची दूख दर्या बक्षणे मागा, बक्षणे मागा. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು ಯೇಸು, ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಯೇಸು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಮನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿದ ಗಾಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದೆ ಮನವು ನೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿದೆ. ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ತೊಳೆದು ಹೋದರಿಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮನವು ಅಳುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಹೃದಯವ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮನವು ನೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ
मगळ भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया ह्या वक्ता सुमया पळया मृदवरी स्त्रीन सगळें आपल्या जिविताचें समर्पण सुमयेच्या पांयां तळा केलें येया तुम्ही कष्ट केल्या नो आणि वजन वयतल्या नो येया तुम्ही कष्टार आसात तुम्ही कंतीत आसात तुम्ही दुखांत आसात मुझे लागी येया तुमचो भार घेवन येया तुमचे कष्ट घेवन येया मुझे लागी येया मुझे लागी बसा मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो तुम्ही बळी आनी कलत्या काळजाचें जाया कोण सोम्या लागीं येता गरवी सोम्या लागीं येना धरून काळजाचो सोम्या लागीं येना सत जाणा जत नेणा आसलोलो सोम्या लागीं येना सोम्या लागीं येवचो कलतो सोम्या लागीं येवचो बळो सोम्या लागीं येवचो 7 जाणां जाल्लो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजो म्हणटा तुमी खाल जाया आनी हांव तुमकां वर्तो करतलो येया कलतेपणान येया कित्याक हांव बळो आनी कलत्या काळजाचो हांव तुमकां समाधान दितलो शांती दितलो आनी हांवें दिवचें समाधान आनी शांती संवसार दिवंक शकना ते पोटी आमी धांवता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शांती सोदून धांवता मॉलाक धांवता मॉलाक शांती सोदून पोरा मॉलाक सिटी सेंटराक धांवता सगळें भोंवता बर्गर खाता कॅफेक वचून कोल्ड कॉफी पियेता पाटी येता पूण पाटी आयल्या उपरांत ते समाधान उरना परतून तेंत घर तेंत लॅपटॉप तेंत कंप्युटर तेंत काम तित्त किरी परतून शांती सोदून धांवता आमी दर्याच्या बिचान न्हातां खेळटा रेवेन फोण काडटा उदक उसपिता चरमुरी खाता आनी घाले एणे तेणे खाता पाटी येता दर्या देगेर आसता पर्यंत मात्र शांत समाधान घरा भितर रिगल्या उपरांत परत तेंत ना समाधान आमी पिक्चराक वयता बरें बरें पिक्चर आयलांत KGF 2 आयलां आनी ती खंयचे आयलां पळयता बारी बरें पिक्चर 3 घंटे गेले कळोंकूच ना पिक्चर जावन घरा भितर घरची मेटां सडटाना परतून तेंत ना समाधान तेंत मुरचाट पडलेलीं तोंडां तेंत ना समाधान तेंत वातावरण हे पुरा संवसार दिता ते समाधान शाश्वत न्ही जावंक पुरो दर्याचें बीच जावंक पुरो महल जावंक पुरो फिल्म वा इतर खंयचेंय मनोरंजन ते संवसारान दिवचें आनी जेजो म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना तुमी ना समाधान आसात म्हजे लागीं येया आनी हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांवें दिवचें समाधान तें शाश्वत ते तुमी घरा भितर रिगल्यार काळजान संतोश दादोसकाय तुमी कामाक गेल्यार काळजान संतोश दादोसकाय तुमी निराशी जायनात तुमी कंती दुखीन बरानात कित्याक सोम्यान दिवचें समाधान शाश्वत समाधान सर्गीचें समाधान आनी तें शाश्वत तें संवसाराचें न्ही देखून हें समाधान आमी जोडचें जाल्यार आमी आमकां सोम्याच्या हातांत उपसून दी जाय समर्पी जाय देखून दोळे धांवपा तुमी माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाखशे पर्यंत सगळी तुमची कूड समर्पिया तुमकां टेन्शन आसा तुमकां दूख आसा तकली बडबड आसा दोळ्यान दूख आसा पोटान दूख आसा तुमच्या जिवितांत एखादो उल्हास ना सोम्या समर्पिया सगळी तुमची कूड तुमकां गूण जावंक जाय तुमकां भलायकी जोडूंक जाय दोळे धांवपा मागा ह्या वखदान तेजो कितें म्हणटा तुमी म्हज्या लागीं कितेंय मागा बावार्थान मागा हांव तें तुमकां दितलो प्रे टू द लॉर्ड with faith and hope pray to the Lord तुम्ही म्हणता मागा आणि तुम्ही घेतल्यात मागया समर्पिया आमची कुटुंब आमची आवय आमची भाव आमची बहीण आमची पती आमचो पती सोम्या समर्पिया म्हजी भुरगीं म्हजो पूत म्हजी धूव समर्पिया सोम्याच्या पांया तळा सोमी तांकां आपडटलो गुण करतलो धरून जाली काळजां तो मावाळ करतलो बेसामारी तांकां भरतलो समर्पिया सगळे सोम्याक तुमची पिडा
तुमचे कष्ट, तुमचे आकांत, तुमचे काम, तुमचे बिझनेस सगळे सुमयाच्या पांया तळा समर्पिया. हे तुम्ही कष्ट दिला न्हू आनी वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां सुटका दितलो म्हणून सुमी आमकां आदार दिता. के सोमिया के तुमाका काळीज मुझे दिता तुका समर्पिता जेसू समर्पिया आमचे सुमी. मुझे जीवन सांडून पक्की जिणी नितळ कर म्हाका गे सोमिया गे म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. जियेंतल्या गडिताक एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा. तुज मोज बरवसो दी तूं म्हाका आसरू बुजवण म्हज्या आत्म्यासू. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. संवसारी कुशालय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जळांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूट मुझे तूं दाख. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाथ उभारिया. हालेलुया 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 मरा हालेलुया 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 हालेलुया. अरे तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू सगळ्या भक्तींचे भरपूर आशीर्वाद कर. तुझी गुणकर दैवी सगळं जे शिराशिरे डोळे तुझे पवित्र कर सुंदर कर. तुझ्या नावात का गुणकर सुमिया तुझ्या नावात आशीर्वाद कर. तुझ्या नावात बेसावणी बोल सर्व इथंत विघ्नांत अनुवारांत पिटिशन नगीवार तुझ्या कृपेनं का बोल सुमिया गुणकर दैवी सगळं त्याच्या शिराशिरे डोळे. हालेलुया 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 हाला 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 शदला बलवंतरिया हाला 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 हालेलुया हालेलुया. आपण जेजू गुणकर टच देम हील देम गॉड. हालेलुया 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 आमेन. हालेलुया हालेलुया. जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा. जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमकां. गुण कर जेजू आपण जेजू
Gesù, Gesù, Gesù somia sudkalab. Hallelujah, 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 hallelujah. मग बाबडी नामचे आतमचे तकलेचे दवरयाम पवित्रत्म्याची मजत मागी आम्ही पवित्रत्म्या आमच्या मध्ये देवाने आमकां अभिषिक्त करी तुझ्या कृपेच्या बेसावाने आमकां बर पवित्रत्म्या देवाने बियान तर तरण असलेल्या अपोस्तलांक दय दिवन आयिल्ल्या पवित्रत्म्या बियान कंगल सावन एम्मोसाच्या वाटेर समकून वेतेल्या पवित्र तांकां दय दिवंक आयिल्ल्या पवित्रत्म्या आमकां दय दिवंक आमकां सकत दिवंक आमकां बळ दिवंक पवित्रत्म्या तुझ्या कृपेन भरूंक पवित्रत्म्या तुझ्या आशिर्वादांनी भरूंक पवित्रत्म्या तुझ्या किरणांनी आमकां बर आमकां तुजें पवित्र मंदिर कर तुझ्या फळांनी आमकां बर तुझ्या देण्यांनी आमकां नेठय आशीर्वादीत कर म्हूण मागया पवित्रत्म्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा पवित्रत्मा तुमच्या देवानी येऊन दी तुमकां अभिषेक करून दी तुमकां आपल्या बेसावानी भरून दी कृपेन भरून दी म्हूण मागा हे पवित्रत्म्या देवानी अभिषेक कर तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिराशिरे नोळे तुझ्या बेसावानी भर पवित्रत्म्या आशीर्वाद नेटाय कृपा लाभाय समया पवित्रत्म्या देवानी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिराशिरे नोळे ताच्या मुखल्यावर तुका वाटा कई दवया ताच्या पाट्यावर संरक्षण कर ताच्या मुखल्यावर ताका संगाती ताच्या वयर आशीर्वाद लाभाय तुका महिमा तुका दवरा अनुग्रह. हालेलुया 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 शदला बला बला दलैया ला 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 हालेलुया हालेलुया येशुवे 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 वंदने आराधने येशुवे हालेलुया 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 हुला मरा सभी निरंतर मरा शदला बला 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 दलैया हदा हालेलुया 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 देवाने पवित्रत्म्या हालेलुया 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 ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೋಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುಯಿ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲು ಸುರಿಸನ್ನೋ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲು ಸುರಿಸಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೋಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುಯಿ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಂದು ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಂದು. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಶರಲ ಬಲ ಬಲ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ
Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Moglap tuka Jesu. sumian Jesu. Moglap tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian आता आम्ही Jesu. पवित्र तेलाची मागणी करतल्या. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. स्तुती जेजू आपण समय गुणकर समय सगळे आपण गुणकर तुझे दैवी सत्याचा आशीर्वाद दे, तुझे गुणकर दैवी सत्याचा जय श्री राम तुझे पवित्र काश्मीर तळ कसम्या तुझे बेसवंत कबर सर्वात सत्याचे गुण समजले देवसराच्या दांडाचा निवास सम्या आपण जेजू टच 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 them you heal them Lord hallelujah 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 Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka Moglap tuka sumian Jesu. Moglap tuka sumian सगळी हात उभारी आणि इट्ट देवान बरे हात तुमका दिला जाल्यार इट्ट उभारा सम्याक उभारा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सम्याचो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार जोरान सम्या ताळ्यो पडा प्रेज द लॉर्ड Praise the हालेलुया Lord. Hallelujah. प्रेज यू जीसस Praise लव you, यू Jesus. जीसस Love you, Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गान चेस Argan मोगलाब Jesu. चेस Moglap Jesu. हालेलुया Hallelujah. सम्याचो आशीर्वाद घेवंक गावयां गीत हे देवडा सक्रामेंतान Yedyawoda sakramenta sastrangama koruya urvilyatya rupa bodla novyoridiadarya solvon vecha
अस्कत्विश्राम भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच भूता पुरासाने स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्सिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता प्रार्थूया ही देवया चित्र सग्रामेदाका तुझ्या कस्ता सगुडा असतो आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे फळ सदां समजे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या संवसारी बाबाटी जिवितांत तूं कोण म्हणल्यार खरेपणी वळखूंक तूं सत आनी वाट आनी जिवीत म्हणल्यार सत जाण आसा ह्या सताच्या वाटेन सुलोवंक आनी सर्गीच्या बापा पळोवंक आमकां सदांच फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना उबी रावया सदैव जावं समयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव म्हणले श्लोक 3 पटी व्हडल्यान उसारया सगळीं हात उबारया सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सदैव सर्वदा जावं समयाचें नांव आता आणि सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचे आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचे आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचे सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां हालेलुया 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 तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बोरवोशांच्या नाय म्हयन्याचे दुलोब्राने चरणां तुज्या राबता माये माय म्हयन्याचे दुलोब्राने चरणां तुज्या लागता माये होगाळ पुरा सोवे होगार मोया आशीर्वादी भगीन गुरुसाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगच्छानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता
देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्लें अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं दिव्यवाणी